लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयच्या भाजप उमेदवारांची 5 नावां निश्चित जाल्यात। ही 5 नावां केंद्रीय नेतृत्वा कडेन धाडटले आनी भाजपाच्या मुखेल फुडाऱ्यांच्या बसकेक निर्णय जातलो आनी तातूंतल्या एका नावाचेर मोर बसतली। लोकसभा वेंचणुकेंतल्या भाजपाच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी संदर्भात आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, सभापती रमेश तवडकर, आमदार दिगंबर कामत आणि आदले आमदार दामू नायक ह्या 5 जाणांची नावां निश्चित जाल्यात। दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणुके संदर्भात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार तसेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या हाजेरीन सोमारा पणजेंतल्या भाजप कार्यालयात बसका जाली। ह्या बसके वेळार उमेदवारी खातीर नावां आशिल्ले 5 फुडारी हाजीर आशिल्ले। भाजपाच्या मुखेल फुडाऱ्यांच्या बसकेत निर्णय जातलो आणि लोकसभा वेंचणुके खातीर एका नावाक उमेदवारी मेळटली। पार्टीचे केंद्रीय निधी आसा आमी आसा सगळे कडेन तेज्या प्लॅटफॉर्मार सांगपाचें सांगलें आसा इतकें असो वायट ना न्हू शेवटी पक्षान करप पक्षान जर दिले आता बीजेपीची मीटिंग तुम्ही फर्स्ट मध्ये जे इंटरेस्ट ना म्हणून सांगता सगळे इच्छुक आहात ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।